येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेळचे हेडलायन्स. जायांचो परमळ जालो उणो. माड्डोळच्या फुलां मळांक कोणे तरी लायलो उजो. सरकारय पळयना आनी पंचायतय धोलना. फुलकारांची बावल्यात मुखामळां. रान खाते जाला एक्टिव्ह. खोतीगांवची रानां जातली सजीव. हुमटावन उडयलो हिपोटोरियम. झाडां झोपांची आडायतालो वाड. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोड्डा आनी युनायटेड क्लब बाणावले मदीं रंगली फुटबॉल मॅच. युनायटेड क्लब बाणावलेन टायब्रेकरांत 6 विरुद्धात 5 अशे गोल फरकान मेळयले जैत. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मार्दोळच्यो जायो गांवांतच न्हू गोंयभर परमळटात. दर एकल्याक धुंद करपी हो सुगंध. पूण कोणे तरी जायांच्या मळ्याकच उजो घातलो. देखून अंदू जायांची उमेद बावली आनी तेच बरोबर फुलाकारांची मुखामळय. पंचायतीत कागाळ केली. कोण हालो ना धरलोय ना. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. सोडो जाता कितें एक एकदा आसता एक एकदा नासता कितें दिसभर मरचें पडटा. माड्डोळची जायो म्हटल्यार फेमस जायो आनी माड्डोळच्या जायांक वास बरो येता अशें सगळे सांगतात. पूण हांगा अशी परिस्थिती जाल्या की तांचे मळे जे लासून गेल्ले त्या सिजनाक आनी ह्या वर्साक तांकां जायो मेळना. कित्याक त्यो वयर परत वयर सरूनात. ताका लागून तांचे सारके लॉस जाल्ले आसा. आनी ते म्हणटात ताणें गोवोरमेंटाक कितें तरी लेटर केल्लें खंय पंचायती लेटर केल्लें पूण तांकां आजून कांयच मेळूना. तांचो डिमांड इतलोच आसा की तांकां भरपाई कितें तरी मेळची अशी तांची मागणी आसा. पूण जायो ह्यो माड्डोळच्यो ह्यो सारक्यो फेमस आनी तांकां बरो डिमांड आसा. पूण जायोच ना जाल्यार ह्या वर्सा तांचें कशें जातलें हें खबर ना. आनी जायाची पुजा आसा पूण हे पुजेक तांकां जायो मेळटल्यो काय ना हेंय तांकां खबर ना. ताका लागून ते मागता की गोवोरमेंटा कडेन मागता की तांचें कितें तरी आमकां दिवचें आनी आमकां तांकां जे लास्ट इयर जशें कितें मेळ्ळें जे तेंचे एक हो धंदो म्हटल्यार तो वर्सा धंदो. एक वर्सभर तांचो हे धंद्याचेर 3 म्हयने हे फक्त काम करपाचें 3 म्हयने फक्त विकपाचें आनी वर्सभर तांणी खावपाचें हो तांचो धंदो पारंपारीक. आनी हो तो पारंपारीक धंदोचो आनी तांकां धंदो कांयच ना. होच एक धंदो आसा. ताका लागून तांची मागणी आसा गोवोरमेंटान कितें तरी तांकां दिवचें. आमी 5:30 वचून मळ्याक वयता एका सकाळी. त्यो वयता काडटा. काडून हाडल्यो काय त्यो आमकां गुंतपाक जाय. गुंतून हाडून त्यो आमी कोणाक वांगाक लावपाक जाय. चवथ पंचम अश्यो म्हारग. आतां मातशें दिता 100 बी गुडको. मागीर कशें काडटा म्हणजे खंय मळ्याक वयता तुमी? हय चर्ची कडेन मळो आमचो. मळ्या सकाळ वयता? हय 5:30 वयता. हांव जाल्यार 5:30 वयता. हाजेर दिसवडो जाता तुमगेलो? दिसवडो जाता कितें एक एकदा आसता एक एकदा नासता कितें दिसभर मरचें पडटा. सरकारान आमकां कुस्कुटाची मजत करूंक ना. दिसभर वावर करून कांयच फायदो ना. आयकात फुलकारांची खंत. 110वी अंदू जाया पुजा पूर्व 109वी जाली पूण अंदू जायांची फुलांची गॅरंटी ना. कित्याक चडशे मळे लासून मारून उडयल्ले आसा ते थोडे आसात. लिमिटेड आमकां अंदू जायो गावतल्यो. एक 100 वर्सां पयलीं एक आमच्या माड्डोळच्या गांवांत रोगराई आयिल्ली. फोडियेन लोक मरताले. तांकां लागून माळशेक आंगळून ही जाया पुजा केल्ली म्हणजे जायाच्या फुलांनी. पूण अंदू परिस्थिती पळयल्यार जाया पुजाक 50% 25% जायो गावतल्यो अशी दिसता म्हाका. कितें जालें प्रॉब्लेम जाला उजो कोणी घातलो कांय कळना. रेड हँडेड कोण गावना. आनी आमी पंचायतीक लेटर केल्लें आसा. पंचायत म्हणटा एग्रीकल्चराक दिल्लें पूण आजून एक कोणाची हेल्प ना कोणाचो रिस्पॉन्स ना. माड्डोळची जाय म्हळ्यार फेमस जाय. माड्डोळच्या जायांक वास येता आनी जगार वास खंयच ना. एक म्हणा पळय माड्डोळच्यो जायो आनी कुंकळच्यो अणसा तशी माड्डोळच्यो जायो आसा पूण कमी गावतल्यो. त्या हितून गावपाना प्रमाणान गावपाना. सरकाराचे कितें प्रयत्न आसा जायो तुमचे आसा ते परंपरा सांबाळून दवरपा खातीर? सरकारान आजून पर्यंत कांयच एक पयशाची हेल्प करना. तांचो पगार मात तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपणा वाडून घेतला. कोणाक गरज तांकां हेल्प करना. आपणाची पोटां बरी पडटा. मागणें म्हणल्यार हे आमच्या फुलकार समाजाक हेल्प करपा पूण कोण आजून एकलोय फुडाकार घेयना. ना पंचायताक आमी पंचायतीन कांय हे दिवना ना आमकां एग्रीकल्चर कांय हेल्प करूना. एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेळ्ळे तुमी? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताका मेळ्ळा तुमी? लेटर केला पंचायतीन खंय पूण आजून आमकां कांय रिप्लाय येवना. तुमी कोण वचून मेळोनाक? ना आमी कोण वचना. वचपाचें आसा पूण ह्या कितें जाता जायो काडल्यो मागीर हाडच्यो पडटा घरा कडेन गुंतच्यो पडटा आनी मागीर विकच्यो. ताका लागून हे भुरगे आमचे सगळे बिजी उरता. ते धंदो न्ही तो.
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खनगांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. खोतीगांव रान विभाग आणि थळाव्यामदी निर्माण जाल्ली दुराय उणी करपाचे दिकेन यत्न चल्ल्यात आणि खुद्द रान खात्यानच ते चलयल्यात, अर्थातच सैमाच्या आदारान. पिंपळामळा कडल्या रानात हिपोटोरियम नावाचो राकेस गाडलो. नेमके कितें केले रान अधिकाऱ्यांनी जाणा जावन घेवपा खातीर पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. नवीन झाडांची लागवड करपाक जाय म्हणून ज्या तरेन प्लॅन जागे ना म्हणून कांय कडेन नॅचरल कवर मारून आणि थंयसर आर्टिफिशियल झाडां लायप असो विशय जेन्ना चलतालो त्या वेळाचेर फॉरेस्टाक भरपूर प्रमाणात खर विरोध सोंसचो पडटालो. पूण काणकोण तालुक्यांतल्या खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या लागीं आशिल्ल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक अत्यंत बरी आनी इतराक सामकें उदाहरण दिवपासारकी गजाल केला म्हटल्यार स्पेशली हिपोरेरियम नावाची एक जी जात आसा, जी जातीक गांवठी भाशेन इंदिरा गांधी अशें म्हणटा, ती जी वनस्पती आसा ती तांच्यांनी मुळा सकट उसून काडला. आणि ही जर तशीच उरली जाल्यार ग्रास किंवा बाकीचे रान जे नॅचरल रान म्हणटा ते अजिबात जावपाक दिना आणि ताजो परिणाम जो आसा तो जनावरांचेर आणि इकोसिस्टमाचेर पडटा. आणि ती जनावरां मागीर आपल्याक कांय मेळना म्हणटरी गांवच्या वस्ती कडेन शेती बागायतींनी घुसता आणि नुकसाण करता. आणि त्याच बरोबर ताजो परिणाम नेगेटिव्ह जो आसा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर पडटा. आज पर्यंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि पब्लीक हांचे मदीं दुरावो निर्माण जाला आणि आता अशा तरेच्यो जर एक्टिविटी केल्यो जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि लोक हांचे मदीं एक बरेपण तयार जातलें. आणि ह्या बरेपणांतल्यान ज्या तरेन रान सांबाळपा खातीर फॉरेस्टान ही जी एक्टिविटी सुरू केला ती खऱ्यानच येणाऱ्या काळाक बायोडायवर्सिटी आणि क्लायमेट चेंज ह्या दृष्टिकोनांतल्यान खूब फायदेशीर आसतली. आयज सध्या खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या जवळपास आशिल्ल्या पिपळामळ थंयसर लागीं आशिल्ल्या रानाक अशाच तरेन जी हिपोटोरियम नावाची वनस्पती भरपूर प्रमाणात आशिल्ली तांच्यांनी मुळा सकट काडून हांगासर स्पेशली तांच्यांनी ट्रेंच खणला आणि ती भितर घातला, जेणे करून ती परत जावची ना किंवा ताचो उपद्रव काय जावचो ना. उलट तो जमनी भितर तो इकोसिस्टमाक सिस्टमॅटीक तो डिस्पोज जातलो, जेणे करून येणाऱ्या काळाक ताचो नेगेटिव्ह फायदो जावचो ना. अशाच पद्दतीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जे लोक रानाक रावता किंवा रानाच्या संबंधित अशा जाग्यार रावता तांचेर रिसर्च करचें आणि रान कशा पद्दतीन सोंपता ताचेर रिसर्च केल्या उपरांत ताची कारणां मेळ्ळ्या उपरांत योग्य त्या दृष्टिकोनांतल्यान तांचेर एक्शन जर घेतली जाल्यार येणाऱ्या काळाक जे रान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांबाळटा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूच न्हू जाल्यार गांवचे लोक सुद्दां रान सांबाळपा खातीर सदांच तत्पर आसतले आनीक आपल्या फ्युचराच्या दृश्टीन बरो वारो आणि त्याच बरोबर इकोसिस्टमाक लोक हातभार लायतले अशी अपेक्षा आता थळाविकांनी व्यक्त केल्ली आसा. जे फॉरेस्टान जे केला पळय ते इंदिरा गांधी जे काडून जे केला पळय ती बरी गजाल आसा. ती जर काढली न्हू जाल्यार ती कमी जायत वता, जर काडूंक ना जाल्यार जे फुलाचे जे आख्खी रानां जर पातळली जाल्यार बारीक जे झाडां जे जावपाक शकना. जे तेंच्यांनी हे जे केला पळय ते बरी गजाल केला. जे फॉरेस्टाचे कोण गार्ड तेंच्यांनी केला पळय ते अशीच करचे आनी जे खंय आसा पळय आनी सरावंडींग ती सगळ्यांनी तशी निवळ करून घेवची. आनी एक रिक्वेस्ट म्हाका तेंचे थ्रू की जर इंदिरा गांधी जर काडटा कोणाचें जर शेत जर मातशें लागीं आसा की शेत पसोवपाच्या टायमार मातशें काडचें न्हू, कारण तेजो इफेक्ट शेताचेर पडटा. एकूच म्हाका तेंची रिक्वेस्ट आहा म्हाका. इंदिरा गांधी काळ्यान जो पालो जो केलो जाता पळय तो हांगा जनावरां खावपाक मेळटलो, जेणे करून जे लोकांचें शेत आहा ती जनावरां शेतां वयची ना हांगाच येवन चरतलीं की लोकांय फायदो जातलो. हे फॉरेस्टान बरें काम केल्लेलें आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कांय दिसा आदली खबर. मडगांवां डॉक्टर प्रकाश हाणें एक चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली. आता हे घडणुकेन वेगळेच मोडन घेतला. पिडेस्तान आयज पणजे डॉक्टराचो पर्दाफाश केलो. मडगांवच्या दोतोराचेर विनयभंगाचो आरोप करपी 27 वर्सां पिरायेच्या बायलांनी हो गुन्यांव फाटीं घेवपा खातीर आपल्याचेर चेपण हाडटा असो तिजो आरोप. लोकांनी आपले वाटेन उबे रावचे अशें आवाहन पिडेस्त बायलेन केलां. पळयात. I'm not going to take his name, a doctor, well-known doctor from Margao, and we had just gone for fever, and because of that he asked us, like, to take off our inner garments, and he touched us inappropriately. And we are not making this up or anything. We are not mad. We are educated women, and
We just want justice for what happened to us. What happened to us is not right. There must have been many other women who he has done this to, but people are afraid to come forward. So what he did to us is not right. लँग जाता कोणाक कितें सांगप म्हणल्यार 10 फाटी चिंतपा पडटा बाबा हो बाबा हे वस्त कशे तरेन घेतलो हे आपल्याक खरें आपल्या नाय जातलो काय जावपाना. सो जेन्ना म्हाका कळ्ळें की अशें बाबा एक चलये कडेन सुद्दां म्हाका पयलीं दिसलें की हां चुकून समज ताणें म्हाका केलां आसतलें पयले फाटी म्हाका दिसलें अशें. बट जेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाय ना अशें ना की लायक हेच म्हाकाच तशें जालें ना हे खूब जाणांक जालां आनी हे चलयेकूय जालां. सपोज हांवें इतल्या वर्सां पयलीं हो स्टँड घेतिल्लो और कितें तरी कंप्लेन ताजेर फायल केल्ली और कितें तरी हांवें एक्शन घेतिल्ली आज न्ही म्हाका खबर ना इतले 7 वर्सां आज 6 वर्सां पयलीं लोकांक म्हाका जालें मागीर ताजे फाटल्यान कितल्या लोकांक जालें खबर ना म्हाका. सो बट त्या टायमार हांव कांय करपाक शकलें ना. बट आतां सपोज हांव कितें करपाक शकता सपोज आमकां हितून आमकां न्याय मेळटा हे कोणा कडेन जावचें न्ही कित्याक एक न्ही ट्रॉमा उरता. तुमकां हांव सांगता की आजून पर्यंत म्हाका कोणें सांगलें जर दोतोरा कडेन यो म्हाका आजून सुद्दां शक्ती आसना की न्ही दोतोरा कडेन वचपाची. आनी इतले वर्सां जालीं न्ही एक तो टॉर्चर मेंटल टॉर्चर तो एक स्टिग्मा आनी म्हज्या तकलेन उरला अशें न्ही आनी कोणाक कोण जावचें न्ही म्हणून आमी न्ही सद्या फुडें आयला कित्याक त्या टायमार आमकां सपोर्ट करपाक कोण नाशिल्लो. आपणाचेर दोतोरान खंडणी मागपाचो आळ घातला तो फटीचो. पुलिसांनी ह्या प्रकरणाच्या मुळा कडेन वचचें अशें समाज वावुरपी दिग्विजीत चौहानान मागला. But what allegations on me कि I have extorted money from doctor's family. Extortion कोण करता? Call कोण पयली करता? Extortion means the extortionist will make a phone call first. हितून पयली म्हाका फोन कॉल येयला 8:31 ओ 8:31 तेणे जे डॉक्टराले चल्यान हो मेसेज ड्राफ्ट करून हे बॅकग्राउंडाचेर सगळ्यांनी आपणालो डिसिजन घेतला. तितून 8:30 तेणें म्हणला लेट नाईट एट अराउंड 8:30 दिग्विजीत चव्हाण वॉज रेडी फॉर सेटलमेंट. प्लीज ब्रिंग द कॉल रेकॉर्डिंग. म्हाजे कडेन कॉल रेकॉर्डिंग आसा तो 8:30चे कॉलाचो. तितून क्लियरली हांवें मेन्शन केल्लें आसा की हांव इलेक्शना बशिल्लो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें ते मिठाई म्हणून ती एक सर्क्युलेट जाल्ली त्या टायमार आनी मिनिस्टरांचें नांव आयलें तेका लागून सुद्दां म्हाका आपयल्लो. आय डीड नॉट एक्सपेक्ट एनी रुपी फ्रॉम दॅट. आय कंटेस्टेड माय इलेक्शन्स विन ऑर लूज कित्याक आय वॉज कंटेस्टिंग फॉर ऑल द पेशंट्स द चिल्ड्रन हू आर सफरींग whether I could help them with their treatments because खूबशे भुरग्यांक ट्रीटमेंट मेळना. and I have supported lot of families in all over Goa and all over India. I have supported by spending my hard earned money. म्हागेलोय डॅडी ना हांवें काम करून वयर सरला. म्हाकाय रेप्युटेशन हांव डॉक्टराकूच आसा म्हणून ना. आख्खे गोंयान कोविडाक कितलेशे लाखांनी लोकांक 4 लाख मायजूच लोकांक हांवें हेल्प केला. Then they have mentioned he was ready for settlement as girl was in trauma and asking for 25 lakh rupees. I rejected in 10 minutes. Later says he was ready for 9 lakh rupees settlement or else he'll file a complaint. अडेचांकूच दनपारां आमी कंप्लेंट फायल केली म्हणून ते म्हाजे फुड्यान येयले. म्हाजी शॉपा भायल्यान येयले कोलवा. They came outside my shop and they started calling me. Now I will show you all his call. His son's call is come. Call recording सगळ्याकडे आसतले म्हाज्यान डिलीट करपाक जायना. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, नितीक्षा गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. वास्कोचो फामाद वर्सुकी दामोदर सप्ताक 22 ऑगस्टाक उमेदीन सुरू जाला. मंगळारा दनपारा उमेदीन नाचोन भाविकांनी व्हडली मिरवणूक काढली. खारीवाड्यार श्रीफळ दर्यांत विसर्जित केले. दामोदर सप्तकाच्या भजनी पारांचो आता गाज आयकपाक मेळटलो. देगा
अरविंद नदी से थे रे अरविंद नदी से थे दामोदर महाराज दामोदर महाराज दामोदर सप्ताचे 124वे वर्ष ओनू उमेदीन मनयले। गोयभरच्या भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात वांटो घेतलो। मिरवणुकेत गोपाळ केला जाता। मिरवणूक सप्तकच खारीवाड्याचे दर्यादेगेर पोरण्या श्रीफळाचे विसर्जन केले। नव्या श्रीफळाचो अभिषेक करून दामोदराच्या पायार श्रीफळ दवरून सप्तकाक आरंभ जालो। कोविडाक लागून सप्तकाचेर परिणाम जाल्लो। ओनू ती आदली उमेद परत आयल्या। या निमतान धर्मीक आनी सांस्कृतिक कार्यावळी घडोवन हाडल्यात। पयलीं म्हणल्यार सप्ताची सगळ्यांक शुभेच्छा। हे 24वें वर्स आमी साजरा करतात। ह्या वर्सा आमकां म्हणजे कशें जालें की कोरोनाच्या खातीर 2 वर्सां आमकां साजरे करपाक मेळना। हे पयलीं कोरोनाच्या पयलीं पासून जे सप्ता जातालो तेच हिशोबान आतां ह्या वर्सा बी जावपाक लागला। म्हणून गेल्या वर्सा पार बी नाशिल्ले त्या हिशोबान आतां ह्या वर्सा पार बी सगळें जालें। बरें भुरग्यांनी म्हणजे कशें उत्साहान बरें मनयलें। आतां हो समाप्तीचो नाल जो आसा आमी दर्यान पावस उपरांत मागीर ते समाप्ती जातली। हे आमकां सगळें म्हणजे म्हाका अशें आमच्या पुर्वजांच्या पासून म्हणजे कशें बाजारकाराचे हो नाल म्हणजे आमी सप्ताहाचो हे केल्लो प्रारंभ केल्लो। तर म्हाका आमकां आमच्या घराण्यांक असो मान आसा। सो हो समाप्तीचो आमी सगळें आमच्या घराण्यांकूच मान आसा। सो हांव वर्सान वर्स अशेंच करता। जाता जवळ जवळ आतां हांव नाल हो धरता म्हटल्यार देवाचो जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं। तशेंच म्हाका मान दिलें देवान म्हाजी सगळी मनोकामना सगळ्यांची गोंयचीच न्ही वास्कोकारांची न्ही सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण करून दिवनी अशीच मागणी आसा। आमचे सप्ताह 12:30 सुरू जाले श्रीफळ धरून आणि त्याच्यानंतर 24 वरांचे म्हणटा तशें आतां हे साखळी भजनां चालू आसा। ती आतां श्रीफळ घेवन आमी 11:30 देवाचे दामोदरासून देवळांतून भायर सरल्या। ते विसर्जन सागरान विसर्जन करून जाल्या उपरांत परत आमी जेन्ना देवळान येतले त्या टायमार अर्दे वाटेक आसतना आमची देवाची म्हणटा ते भजनाची सांगता करपाक लागून भैरवी स्टार्ट जातली आणि भैरवीचे समाप्ती बरोबर आमचो श्रीफळ दर्यान सोडून हे आमचे सगळे कलाकार म्हणटा ते गोपाल काल्याचे जातले। त्याच्यानंतर आरती सुरू जातली। आरती म्हणजे 1:30 पर्यंत आरती समाप्ती जातली। आम्ही सप्तक साजरो करता आणि काल खंय तरी नाल दवरून खंय तरी सप्तकाक सुरवात जाल्लेली आणि 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 नाल हो आतां विसर्जन करता। वर्सा प्रमाणे फेरी खंय तरी कचाकच भरलेली आसा आणि 2-3 वर्सां कोविड गेल्ल्यान आमकां सप्तक तितले मोठ्या प्रमाणात साजरे करूंक मेळोंक ना। पूण हे फावट खंय तरी सप्तक बरे साजरे जातात आणि खंय तरी लोकांची संख्याय खूब दिसता। हांव मागता लोकां कडेन गोंयकारां कडेन की तेंच्यांनी दामोदराचें दर्शन घेवचें। आमी म्हणटात की कितें तरी क्लेश जालो की कोणाक त्रास जालो दुयेंस जालें जाल्यार आमी देव दामोदराचें आमी नांव घेता आनी ते सगळो क्लेश त्रास आमचो पूर्ण कंप्लीट जाता। ही आमची एक जागृत देवस्थानाची आमच्या देव दामोदर सप्ताह। ह्या सप्तकाक हांगा बारीकशे न्हू बारीक जाल्यार मोठे सुद्दां लोक व्हडले व्हडले VIP मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सुद्दां ह्या देवाचें दर्शन करून गेल्लेले आसा। आमचे सप्तक आयज आमची समाप्ती सगळी बरे भाशेन जाल्लेली आसा। आमचो अध्यक्ष विष्णू गावडेच्या अंडर सप्तक आणि जोशी फॅमिलीच्या सप्तकाच्या अंडर सप्तक बरे भाशेन जाल्ले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार। परतून घेऊ व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। डॉन बॉस्को ऑडिटोरी फातोड्डा आणि युनायटेड क्लब बाणावले हांचे मदीं रोमांचक फुटबॉल मॅच जाली। मॅचीत युनायटेड क्लब बाणावलेन टायब्रेकरांत 6-5 अशे गोल फरकान जैत मेळयले। ही सर्त युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेन घडोवन हाडली। सेंट जॉन दी बाप्टिस्ट दांडो खेळामळार जावपी 26वे सुपर सॉकर सर्तीचे सेमीफायनलीत युनायटेड क्लब बाणावलेन सुवात मेळयली। पळयात। 4थ्या मिनटाक आरिफ पठाणान बाणावलेक सुरवेक आघाडी मेळोवन दिली, पूण फातोड्डांनी खर यत्न केले। बाणावलेचो गोलकीपर स्कॉटान आपलो फायदो तिगोवन दवरपा खातीर बचाव केलो। दुसऱ्या अर्दात नावेली स्पोर्टिंगाचो सचिव हाजीर आसलो। ही मॅच कुशळटाय आनी निर्धाराची उमळशीक वाडोवपी प्रदर्शन आशिल्ले। दोन्ही पंगडां मदीं अटीतटीची लढत जाली। टायब्रेकरात 6-5 अशा गोल फरकान युनायटेड क्लब बाणावलेन डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोड्डा आड जैत जोडले।
365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. मॉन्सून जरी उणो जाल्लो आसलो तरी भरिल्ल्या कुपांक लागून पावसाळें वातावरण चालूच आसा. कांय हलक्या पावसाची शक्यताय आसा, खास करून सांज वेळार. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. IMDन बेरेस्तारा हलक्या पावसाचो अदमास उक्तायला, पूण चडशा सुवातांनी हवामान उष्ण आनी दमट आसतले. बेरेस्तारा दनपारा तापमानाचो पारो चडांत चड 31 मेरेन पावतलो, जाल्यार सांज मेरेन 25 मेरेन पावतलो. बोट धन्या खातीर बेरेस्ताराक कितें खाशेली शिटकावणी ना. बेरेस्तारा पावसाळें हवामान. भोवतेक कडेन पावसाची शिरशिरी. बेरेस्तारचे तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियसा मदीं. बोट धन्या खातीर खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.